काणकोणा कंपनीचे बिसलेरी उदक म्हणून सांगून घरांतलें उदक भरून कॅन विकपी एका स्वीट मार्टाचेर एफडीएन रेड मारली। काणकोणच्या गोंयकार एनजीओन एफडीएक ही कंप्लेन दिल्ली। एफडीएन उदकाची सॅम्पलां आनी स्वीट मार्टांतले कांय खाणा जिन्साची सॅम्पलां टेस्टिंगाक व्हेल्यांत। रिपोर्ट आयलो काय कितें ती खंय एक्शन जातली। काणकोणचोच एक आमचो भाव आमचे कडेन पावलो आनी म्हणपाक लागलो खंय तरी उदकाचे जे कॅन्स हांगा विकता 20 लिटराचे त्या उदकाच्या कॅनान मिक्सिंग जाता आनी ताणें म्हाका एक फोटो दाखयलो ज्या फोटोवान तातूंत क्लियर कट ताच्या घरा कडेन हें उदक भरता आसतना दिसतालें टॅपाच्या उदकान। सो अकॉर्डिंगली आमी फूड एंड ड्रग्साक मेल केली, तो फोटो मेल केलो आनी कंप्लेन धाडली। आज फूड एंड ड्रग्सान येवन ताजे ते घरा कडेन आनी हांगा शॉपार रेड मारून काही सॅम्पल्स बी सील केला। ह्या दुकानांतल्यान उदक व्हरपी गिरायकांक खंय दुबाव आयिल्लोच। काल हांव उदक व्हरपा आयिल्लो न्हू, आय एम अ रेग्युलर बाय ऑफ दीस बिसलरी वॉटर। मोस्ट ऑफ द टायम when I come to buy these water bottles, I find them very dirty. Sometimes they are good, at times they are bad. So when I bought 2 bottles and put on my bike, started leaking. So I was suspicious because that was dirty water from the tap. Because before that I had found it was dirty water from the tap. So I returned this back and I went back and I told some of my friends about it. And it was found at this shop owner's residence that he was putting water from the tap. प्रत्येक टायमा केन्ना येयलें जाल्यार एक फावटी उदक शॉर्टेज आसता बिसलरी एक 5 मिनटां राव म्हणटा 5 मिनटांनी हुंयच्यान उदकाचेर 3 काय 4 कितें तरी बॉटल्स भरून हाडटा तो कळ्ळें न्हू। आनी कितें रे 5 मिनटान काणकोणा फेऱ्यान जावपाक शकता। आतां हांव कितें सांगतलो ते काय एक फावटी विचारलें अरे बाबा तूं हें करता तूं बिसलरी कडच्यान हाडटा काय तुमगे आनी बिसलरीचो कितें आहा हिंगा व्हरपाचें कितें आहा जाल्यार सांगा आमकां कित्याक मातशें अनकम्फर्टेबल जावपाक लागलें। एफडीएन उदकाची सॅम्पलां घेवन बांबोळे लॅबांत टेस्टिंगाक धाडल्यात। We have drawn the samples. कशें कितें नोटीस जाला ते सायड बी पळयलें तुमी तो भरता कशें कितें सस्पिशियस दिसलें तुमकां? Suspicious दिसलें, but on that suspicious ground I cannot tell the exact conclusion. For that I need a report of analysis. आतां खंय धाडटले टेस्टिंग? फूड एंड ड्रग्स लॅबोरेटरी बांबोली। आनी कितें इन्स्पेक्शन केलें तेजें? आमी थोडे स्वीट सॅम्पल घेतले तेजे स्वीट सॅम्पल घेतले प्लस लस्सी घेतली। Those samples will be also sent to laboratory. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। इलेक्शन जालें आनी बेतोड्या घोटवाडा बोंडबागचें उदक गेलें। गांवांत उदक सारकें येना। एक टँकर येता तो कोणाक सारको पावना। नळ आसात उदक ना। ह्या लोकांक कोडार न्हंय सामकी लागीं। सरकारान ह्या न्हंयच्या उदकाची गांवांत वेवस्था करची, नाजाल्यार बांय तरी मारून दिवची म्हूण लोक मागता। सरकार 24/7 उदकाच्यो गजाली करता। ह्या लोकांक 7 दिसांत एक धड उदक मेळना। हो बेतोडचो बोंडवाडो आनी घोटवाडो ह्या गांवांत फाटल्या विधानसभेचें इलेक्शन जालें आनी उदक गेलें। नळ आसात ते फकत नांवाक। गांवांत एकूय बांय ना। आसा ती झर आटल्या। गांवांत टँकर येता मात तो कोणाक धड पावपाचो ना। लोकांच्या घरा भायर पळयात कश्यो बॅरलांच्यो लायनी लागल्या त्यो। आतां 1 वर्स मात जालें आमकां नळा उदक येयना आनी उदका लागून त्रास काडटा आमी। रात दीस उदक रातचे बसून 2-4 बसून आमी जागी रावता। जागरण करून सद्दी कशी करतली? आतां आमकां गव्हर्मेंटान आमकां हेल्प करचें पडलें ना। बिलां भरता आमी नळाची बिलां भरता थंय गेली हांगा गेली सगळे आमी भोंवून येयली आमी 15-20 दीस जाले 1 म्हयनो जालो 1 म्हयनो उदक ना अजिबात नळाक। बिलां भरता आमी। गांवांत टँकर येता। टँकराचें उदक लोक बॅरलांनी कळशांनी कॅनांनी जे आयदन घरांत आसात तातूंत भरून घेतात। फाटले 2 म्हयने जाले गांवांत हो टँकर येता मात तोय पयऱ्यान केन्ना केन्ना येयना।
आमकां आतां 6 म्हयने जाले उदक ना घोटभर सुद्दां हांगासर आनी झरी ना बांयो बी ना बांयो आमकां मारून दिल्यार सगळ्या उदक सप्लाय केल्यार जाता पूण आतां कोण गव्हर्मेंटा कडेन वचून सांगपाक कोण तयार जायना 2 म्हयने जाले टँकर येता आमकां ती बी पयऱ्यान येता एकदां 8 दीस बी येत ना आमी खंय मागीर हाडपाचें गाडयेन वचून पयस खंय न्ही पावसाकूच मेळटा तें आतां गिमान आसता ती म्हयन्या आहा आनी त्या नळा म्हणून केन्ना सोडटा तो 3 दिसांनी 4 दिसांनी सोडटा तेवूय बी इल्लें खावपाकूच तेवूय बी मातशें एक वरभर सोडटा मागीर बंद करता टँकरीचें उदक तुमकां पावता हांगासर येता तें पयऱ्यान येता म्हटल्यार आमकां ते एक दीस 4 दीस सुद्दां येना ती मागीर तेन्ना आमकां सामकें उदकाचें हालात इतके पयस साकून एक कळशी बी हाडले म्हणून पावता हांगा सुद्दां त्रास जाता पळय आनी आतां आमकां काजीच्या सिजनान तरी खूबच लागता उदक अशें 4-5 म्हयने जाले न्ही गो उदक येत ना आमकां डिसेंबराच्या टँकरी उदक खाता आमी आनी झरीचें उदक आतां सुकलें ना तें जालें की डिसेंबर सुद्दां मेळटा उदकाक लागून घरात सोयरे दायरे भितर सरले जाल्यारूय लोकांक जड जाता न्हावंक पिवंक उदक खंयच्यान दितले काय म्हूण लोकांक प्रस्न आनी सगळ्या गांवांनी उदक सोडटा आमकां हांगा बेतोड्याक इतके हाल करता उदकाचे सामके खंय वचों मेळना कोणूय सोयरे येयल्यार सुद्दां आमकां नाका जावपाचें उदकाक नाटक आसता म्हणजे कितें आसता हांगा उदकाक इतकें सामकें आतां कोण येवपाक सुद्दां नाका सुटी म्हळ्यार कोण मामागे आनी खंय येता म्हणून पूण नाकाशें दिसता आमकां येवपाक उदकाक लागून गोटवाडा आणि बोंडवाड्याक बेतोडच्यान कोडारची न्हंय सामकी तेकून सरकारान ह्या न्हंयच्या उदकाची गांवांत वेवस्था करची नाजाल्यार एक बांय तरी मारून दिवची म्हूण लोक मागता गांवांत आमकां उदक आसून उदक ना केलो गव्हर्मेंटान आनी लोकांनी अशें कोटा न्हय तुमकां हांगसरल्यान कितली पयस हांगा आमकां लागीं आसा ती वॉटर पयस ना चड खांडे बरें नको मागीर अशें आमकां शॉर्टकट वचत जाल्यार रोखडें पावता 15 मिनटांनी गाडी इतली लागीं आसून गांवांक उदक आसून गांवच्या लोकांक तळमळ्ळें तेंच्यांनी उदक तर तांकां सप्लाय करूं जायना आमकां जाल्यार आमकां बांय मारून दिवची तेणी उदक येना म्हूण लोकांनी कितलेशेच फावट ऑफिसांचे उमरेच झरून जाले मात पडला कोणाक निमणे गांवचो लोक कळश्यो घेवन PWDच्या ऑफिसांत पावलो येई हरशीं येवपाचो धाक पूण अजून पर्यंत येई येयलो ना आमी जेई जाप विचारले जेईन आमकां आन्सर आमकां कितें जाल्यार आपूण करता म्हणून पूण तो करीत असो आमकां गॅरंटी कांय दिसना कित्याक तो पर्यंत आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना तो पर्यंत आमकां आनी कांयच जगोंक शकना आमी ना जाल्यार आमी कितें आतां आयज येयले आमी आतां फुडले सोमार म्हणल्यार आमी घागरी मोर्चा घेवन हांगा PWD मुखार बसपाची तयारी आमची आसा आनी आमी मेल्यार जाता आनी उरल्यार जाता हांगा कितें जाता PWD मुखार जावनी इलेक्शनाचो रिजल्ट जाल्यार एक दीस सुद्दां उदक येयलें ना आनी टँकर येता पूण टँकर सारकी उदक दिना तो गावणेकार कांयच एक्शन घेयना इल्ले फावटी आमकां असोच सांगता की एक्शन घेता म्हणून अजून मेरेन तेणी कांयच एक्शन घेतलेलें ना आतां आमी 8 दीस पळयतले आनी परतून मोर्चा घेवन येतले सगळे आयज आमी कमी लोक येयल्ले हा फुडले का सगळे टँकर धाडटा म्हणून सकाळी फोन केल्ले टँकर येता 5:30 संक सुमार ते तो पर्यंत लोकांनी जगपाचें कशें वाड्या वयल्या उदकाक कितें आन्सर विचारलें हांकां हें म्हणटा आमकां कांय प्रॉब्लेम ना उदक येतलें फोन करपाक गरज ना म्हणून सांगता ती ह्या लोकांक ओपाचो उदकाचो प्रकल्पूय लागीं ओपाचें उदक पणजे पावता मात वाटे वेले ह्या बेतोडच्या लोकांक पावना म्हाका एकूच सांगपाक विचारता आमच्या जीक की ओपाच्यान आमचें गांव फक्त एक 3-4 किलोमिटर आसा आनी तेंच उदक पणजे पावता रवी नायकाला घरा कडेन खडपवणार वयर दोंगराक उदर पावता तो म्हणटा प्रेशर म्हणटा ही म्हाका सांगा हे उदका खातीर प्रॉब्लेम कितें आसा ओपाच्यान आमचें गांव फक्त 3 किलोमिटर आहा आनी आमकां उदक ना पणजे उदक पावता हे कसलें राजकारण हेच बाब सचिन तळेकारान हेजेर लक्ष घालचें आनी आमचे मातशें उदकाचें कोण घेवचें 70 काणकोण सारकेल्या तालुक्यांनी गांवांनी उदकाक कितली वायट परिस्थिती आसा ताचे रिपोर्ट प्रुडंटान फाटले कांय दीस जाले लावन धरल्यात आयची परिस्थिती ही बेतोडच्या घोटवाडा आणि बोंडवाड्याची सरकार 24/7 उदकाच्यो गजाली करता ह्या लोकांक 7 दिसात एकदा धड उदक पावना प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू चांदेल वॉटर प्लांटाचे उदक पेडणे आनी मांद्रे खंय पावना पावस सोंपता म्हणल्यार मांद्रे 15 MLDचो वॉटर प्लांट घालपाचें उतर PWD मंत्री सुदिनान दिलां अजाप म्हणल्यार आदलो मुख्यमंत्री मांद्रेचो आदलो आमदार पार्सेकारान पोरून धारगळे आनी तुयें उदका प्रकल्पाची बुन्याद घाल्ली धारगळे कामूय चल्लां मात PWD मंत्र्याच्या राज्याक खंय कांयच खबर ना हे पळयात धारगळ उदका प्रोजेक्टाचे काम खंय पावला ते हे PWD मंत्र्याक खंय खबरूच ना
पोरू आदलो मुख्यमंत्री आनी मांद्रेचो आदलो आमदार पार्सेकरान धारगळ्यान तुये उदकाच्या प्रकल्पाची बुनियाद घाल्ली. मात PWD मंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा कामाचे अजून टेंडरूच जावंक ना. गेल्या मुख्यमंत्र्यान 30 MLD ऑलरेडी स्टार्ट केले तुये आनी धारगळी, सो ते प्लांट दोनूय बंद करतले काय कितें म्हाका खबर ना. ताणें स्टार्ट केला म्हाज्या म्हायती प्रमाणे ताणें कांयच करूं ना. इनॉग्रेशन कामच म्हाज्या म्हायती प्रमाणे कांय करूं ना. अजून टेंडर प्रोसेस जावना. टेंडर प्रोसेस बी जावना. आता ह्या मुख्यमंत्र्यान फायली मुखार धाडल्या. चांदेल वॉटर प्लांटाचे उदक पेडण्याक पावना म्हूण कागाळी पाविल्ल्यान सुदिनान पेडणेचो आमदार बाबू असगांवकाराक घेवन चांदेल वॉटर प्लांटाची पळोवणी केली. थंय ताका मिडियान गाठलो. मांद्र्याक खंय तो वेगळो प्लांट घालपाचो आसा. पेडण्या जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती एक्चुअली सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या प्लांटाचेर चलता, पूण हांचे उदक मांद्रे वेल्ले कारणान पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीत हें उदक कमी पडटा. आनी त्या खातीर आमी अशें ठरयलां हो प्लांट एनहेन्स करप आनी केरी ह्या भागांत नवो 15 MLDचो प्लांट काडप. हो प्लांटाचे टेंडरींग प्रोसेस ऑलरेडी चालू जालें. येता ते वर्सा ह्या प्लांटाचें काम चालू जातलें. येता ते हे पावस सोंपले बरोबर सादारण ऑक्टोबर म्हयन्यांत हें काम चालू जातलें. 1 वर्सांत तो प्लांट कार्यान्वीत जाले नंतर आनी ह्याचो एनहेन्समेंट जाले नंतर जे 24/7 उदक दिवपाचें आमचे गव्हर्मेंटाचें मुख्यमंत्र्याचें धोरण आसा तें लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न हांव स्वता बाबू ढवळीकर प्लस बाबू असगांवकर आनी हांगचे जे बाकीचे लोक आसा ते सरपंच आसूं, पंच आसूं, जिल्हा पंचायत सदस्य आसूं, हे सगळ्याक घेवन आमी तें उदक लोकां पर्यंत पावयतले. डिसेंबर 2016 पार्सेकरान धारगळे हो प्रोजेक्ट चालू केल्लो. तुये खातीर 30 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचो प्रस्तावूय ताणें घाल्लो. धारगळे काम नेटान चालू आसा. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर. घेऊ एक ब्रेक.